द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो सदां काळ म्हज्या जिवितान काम करता आनी ताचें जिवीत आमचे भितर आसा. आमेन. ते देवाक हे वेळार वाखाणुया. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. या वेळार आमचे दोनूय हात वयर उबारून अन्य भाशेन आमी जिव्या देवाक वाखाणुया. लिब्रान दिलामा शाकियोरान तेलेमे त्रोत्रमा सिखाराबा ओबिराबा त्रोत्रमा सिरामान दालामा शाकियोरो तेलेके मातारा अदित्र मात्र 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 बा तिरमा शाकिया लाबात्रे अदिनमा त्रोत्रमा सिखेत्र लांदे. रोमकारांचो 14वे स्वर आणि 11वी ओळ आमकां सांगता. रोमन्स चॅप्टर 14 वर्स 11. कित्याक अशें बरयलेलें आसा, सर्वेस्पर म्हणटा म्हज्या जिवाच्यान सगळे म्हाका दिमी मोडटले आनी सगळ्यो जिब्यो म्हाका वाखाणटल्यो. हो हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. खूद सर्वेस्पर देव म्हणटा म्हज्या जिवाच्यान सगळी म्हाका दिमी मोडटली आनी सगळ्यो जिबो म्हाका वाखाणटल्यो. मोगाच्या भाव भयणांनो, देवाचें उतर आमकां कितें सांगता? खूद सर्वेस्पर देव म्हणटा कितें की सगळी म्हाका दिमी मोडटली आनी सगळ्यो जिब्यो म्हाका वाखाणटल्यो. मोगाच्या भाव भयणांनो, आयज संवसारान रावून हेच आमचें जण एकल्याचें काम आसा. देवाक वाखाणुचें, देवा मुखार खालते जावचें, सदांच देवा मुखार खालते जावचें आनी ह्या जिबेन देवाक वाखाणुचें. कित्याक खूद सर्वेस्पर देवाची खोशी आसा की हर एक जीब ताका वाखाणटली आनी हर एक दिमी ताका मोडटली. मोगाच्या भाव भयणांनो, देवाक वाखाणुया हर एका दिसा. न्हूच आयच्या दिसा, न्हूच फाल्यांच्या दिसा, पूण जिवितांतलो हर एक दीस देवाक वाखाणून आमी पयलीं आसूंक. मोगाच्या भाव भयणांनो, पयलीं देवाची वाखाणणी. कित्याक देवाचें उतर आमकां कितें सांगता? पयले सोदात सर्गीचें राज आनी हेर सगळें तुमकां मेवतलें. आमी पयले सोदुया सर्गीचें राज, पयलीं सोदुया देवाची वाखाणणी आनी हेर सगळें जें आमी चिंत्ता तें देव आमकां दितलो. कित्याक आमी संवसाराचो उजवाड आसा, आमी ह्या संवसाराचें मीठ आसा. कित्याक ह्या संवसाराचो धनी आनी स्वामी बलीश देव आमचे भितर जियेता. देखून आमी उजवाडीत आसा, आमी रुचीची आसा. त्या देवाक घेवन चलोया. मोगाच्या ताची वाखाणणी करुया, ताका दिमी मोडुया हर एका वेळार. जी देवाचो विशय आसा ते मान दिवया देवाक, रिस्पेक्ट दिवया. माशीन देले मी खारून देले की यारा बाता ओहो रिहिना मासा तेले आदारा. जगत की जो
किसी की नजर तुम्हारे भले काम चमके इस तरह, तुम्हारे भले काम चमके इस तरह। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। पड़ोसी से प्रेम तुमने सुना है, दुश्मनों से प्रेम मेरा कहना है। पड़ोसी से प्रेम तुमने सुना है, दुश्मनों से प्रेम मेरा कहना है। तभी तुम संतान परमेश्वर समान, तभी तुम संतान परमेश्वर समान। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तू संसाराचो उजवाड जावन आसा, तू संसाराचे मीठ जावन आसा। तू संसाराचो उजवाड जावन आसा, तू संसाराचे मीठ जावन आसा। हालेलुया. थँक्यू जीसस. हे दिसा पासत, हे वेळा पासत तूं आसा हे देखून आमी आसा, तूं आसा हे देखून आमी चलता हर एका वेळार, हर एका टायमार. तुज्या भाशेन कोण ना, तुज्या भाशेन कोण आसा, तुज्या भाशेन कोण जावचो. हालेलुया. आयचे देवाचे उतर घेतीच भाशेन ह्या उतरा वरवीं देव आमचो उलयतलो आमच्या लागीं. मॅथ्यू चॅप्टर 24 वर्स 23. तेन्ना पळयात, ख्रीस हांगा आसा वा ख्रीस थंय आसा म्हणून कोणूय तुमकां सांगीत जाल्यार तुमी तें सत मानी नाकात. कित्याक फटकिरे ख्रीस आनी फटकिरे बाकणार उपरासतले आनी जाता जाल्यार वेचून काडलेल्यांक पर्यंत फोटोवंक पुरो तसल्या वर्त्या खुणां आनी अचर्या करून ते दाखयतले. 25 लायन 17 येतात. हांवें तर तुमकां आदींच हें सांगून दिलां. आमेन. सो हें जें कितें उलयता तो सर्वेस्पर देव जेजू क्रिस्त उलयता. आनी ज्या वेळार सर्वेस्पर देव जेजू क्रिस्त उलयता त्या वेळार जेजू क्रिस्त निमाण्या दिसा विशीं उलयता. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक तर निमाण्या दिसान जेजू क्रिस्त अशें म्हणटा, आपणा भाशेन उपजावतले. ख्रीस खंय आसा, ख्रीस थंय आसा, ख्रीस थंय म्हाका दिसलो, ख्रीस खंय म्हाका दिसलो, ख्रीस त्या वरवीं म्हाज्या भितर आशिर्वाद दिला, ख्रीस ह्या वरवीं म्हाका आशिर्वाद दिला. अशी वेगवेगळी तुमकां प्रॉफेसी मनशांच्या तोंडांसून आयकोंक येतली. प्रेज द लॉर्ड. जायतीं जाणां क्रिस्ताक सांगतली म्हाका ख्रीस दिसला,
म्हाका जेजू क्रिस्त दिसलो, म्हाका इतक्या टायमार जेजू क्रिस्त दिसलो, म्हाका 2 वाजता जेजू क्रिस्त दिसलो, म्हाका 1 वाजता जेजू क्रिस्त दिसलो, म्हाका 9 वाजता सकाळचो जेजू क्रिस्त दिसलो, म्हाका रातचो 12 वाजता जेजू क्रिस्त दिसलो. आनी ती आपली विजनां सांगीत रावतली, आपली विजनां सांगत रावतली. पयलें समजून घेयात, जेजू ह्यो देव जावन आसा आनी तो आतां बापाच्या उजव्या हातीक बसला. दुसरी गोष्ट, जेजू आतां महिमेंत आसा आनी जेजू ह्यो देव आसा आनी देवाक पळोवन आमकां जायना. एक तुमकां धाकटुलें एग्जाम्पल दिता. जो जेजूचो लाडको शीस आसलो, जेजूचो मोगाचो शीस आसलो आनी जेजू तेच्या सांगाताक चड टायम रावलो. तो जुवांव ज्या वेळार जेजू क्रिस्त मेले उपरांत, ऑलमोस्ट 70-80 साला उपरांत, एका पातमोस नांवाच्या टापूर आसलो, प्रकाशणेचें पुस्तक म्हणटा. आनी पातमोस नांवाच्या टापूर आसतना जेजू क्रिस्त तेका दिश्टी पडलो. आतां तो जुवांव कितें म्हणटा काय? तो जुवांव म्हणटा, हांवें मनशाच्या पुताक म्हाज्या दर्शनांत दिश्टी पडलो. पळयात कितें म्हणटा, मनशाचो पूत म्हाका दर्शनांत दिश्टी पडलो म्हणटा. आनी म्हजे लागीं कोण उलयता काय म्हूण हांव पळोवंक वळलो. तेन्ना भांगाराच्यो 7 दिवल्यो हांवें पळयल्यो आनी दिवल्या मदें मनशाच्या पुता भाशेन कोण तरी एकलो हांवें पळयलो. तो लांब पांयां पर्यंत आंगवस्त्र न्हेसलेलो आनी ताच्या हड्ड्याक एक भांगाराचो पटो बांदलेलो. 14वी लायन. ताची तकली आनी केस धवे लवे हिमा भाशेन आसले, ताचे पांय चकचकताले आनी गाजत्या समुद्रा परी ताच्या ताळ्याचो आवाज. आपल्या उजव्या हाताक 7 नखेत्रां धरलेली आनी ताच्या तोंडांतली दोनूय वाटांनी पाजाळलेली तरसात भायर सरलेली. इम्पॉर्टंट. 2 पारच्या झगझगीत सुर्या भाशेन ताचे रुखामळ रसरसताले. आतां पळयात, जुवांव हय जेजू क्रिस्ताचे दर्शना विशीं उलयता आनी ज्या वेळार तो दर्शना विशीं उलयता त्या वेळार ताका जेजू क्रिस्ताचें तोंड दिश्टी पडोंक ना, तर सुर्या भाशेन ताचो रुखामळ दिश्टी पडलो. प्रेज द लॉर्ड. तेणी जेजूक पळोवंक ना, पूण जसो सुर्या आसा तसो तेणी पळयलो. आतां पळयात फुडें पळयात कितें जाता तें. आनी 17वी लायन इम्पॉर्टंट. हांवें ताका पळयलो तेन्ना मेल्ल्या माड्या भाशेन ताच्या पांयाशी पडलो. मेल्ले माडे कशे आसता, ताका जीव ना, तसो तो खंय म्हणटा आपूण पांया लागीं पडलो. आतां पळयात, जायते जाण जे देवाचे खोटे सेवक आसात ते अशें म्हणटा, हांवें अशें हंय पळयलां, हांवें जेजूक थंय पळयलां, हांवें जेजूक त्या वाटेर पळयलां, त्या टायमार म्हाजो जीव म्हाज्या वांगडा उलयलो, त्या टायमार सर्वेस्पर देवान म्हाका अशें सांगलें. पळयात, सर्वेस्पर देव उतरां वरवीं उलयता, आपल्या रुपकारा वरवीं न्हू. प्रेज द लॉर्ड. पयली वस्त. आनी आतां क्लियर आहा कितें तर सर्वेस्पर जेजू ह्यो देव आसा आनी देव ह्योच जेजू आसा. आनीक आतां इम्पॉर्टंट, ज्या वेळार जुवांव ताका पळयता त्या वेळार तो मेल्ल्या मड्या भाशेन खाला पडटा. तोच जुवांव जो सेम जेजू वांगडा आसलो, जेजू वांगडा भोंवतालो, जेजू वांगडा चलतालो, जेजू वांगडा खातालो, जेजू वांगडा पियेतालो, तोच जुवांव खंय आतां मेल्ल्या माड्या भाशेन खाला पडला. कशें शक्य आसा? कशें पॉसिबल आसा? कित्याक तो मेल्ल्या माड्या भाशेन पडला? तो तर देवाक वळखता, तो तर जेजूक जाणा. मागीर त्या जेजू मदें आनी ह्या जेजू मदें कितें फरक आहा? सजमोन घेयात. त्या टायमाक जो जेजू आसलो तो मनशा सैमान ह्या संवसारान आसलो आनी आतां जो जेजू आसा तो मैमेवन बापाच्या उजव्या हातीक बसला. आमेन. आमकां देवाक पळोवंक जायना, आमकां जेजूक पळोवंक जायना.
प्रेज द लॉर्ड. पळयात, ज्या ज्या वेळार जेजू क्रिस्ताच्या पुनर्जीवना उपरांत जेजू क्रिस्त जेंका दिसला ते सुर्याच्या रूपकारा भाशेन दिसला. सावलूय पासून दामास्काक वयतालो त्या वेळार तेका ताळो आयकोंक येयलो म्हणटा, आनी सुर्या भाशेन किरण त्याच्या तोंडार फाकले म्हणटा. तेणी जेजूक पयलो म्हणोंक ना, ताळो आयकले, ताळो आयकले. जुवांव पासून म्हणटा म्हजे लागीं कोण उलयता काय म्हणून वळलो. सो तेणी ताळो आयकलो, जेजूक पळोवंक. मागीर आतां प्रश्न असो उत्पन्न जाता, मागीर आमी जेजू परस वा जुवांव परस आमी व्हड कितें तर आमकां एक जेजूचे रूपकार इतके फास्ट दिश्टी पडटा. आमेन, हालेलुया. पळयात, आमी ह्या विशयांत सांबाळून रावंक जाय, सांबाळून रावंक जाय. कित्याक जाणा, आमी खंय तरी फसल्याव तर ना न्हू, वा आमी खंय तरी फसनाव तर ना न्हू. कित्याक खूब म्हत्वाचें आहा बाबा, जेजू क्रिस्त येतलो त्या वेळार ट्रम्पेट वाजतली. जेजू क्रिस्त येतलो त्या वेळार रॅप्चर जातले. हालेलुया. आमकां आज कोणूय जर सांगता जेजू क्रिस्त थंय आसा, जेजू क्रिस्त थंय आसा, तेचेर आमी विश्वास ठेवचे न्हू, तर आमी देवाचेर विश्वास दवरचो. सगळ्यान म्हत्वाचें आज देवाचें उतर, आनी तें तुका सरकार घेवन वयता. तें तुका बापाच्या सिंहासना लागीं संपूर्णतायेन तुका जेजू क्रिस्ताक दिश्टी पडयता. आमेन. सो विश्वास ठेयात देवाच्या उतरार न्हू कोण सांगता थंय. आमेन. कित्याक जेजू क्रिस्तानी म्हटलां जायते प्रवादी येतले आनी ते तुमकां फसयतले, पूण तुमी उतरांचेर विश्वास दवरा. थँक्यू जिजस. ह्या दिसा पासून, ह्या वेळा पासून तुजी उतरां साशणीक जिविताची, जेका सजमता तो आपलें जिवीत बदलता, जो जिवीत बदलता तो व्हडलें झाड जाता, आनी त्या झाडाची फळ दुसरी खाता. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. गॉड ब्लेस.